एक चेल्लीले लग्ना पयलेचे आणि लग्नानंतरचे जिवनांतू मस्त अंतर उरता. कित्याक म्हळ्यार लग्न जाल तशी जबाबदारी वाढता वता. गृहिणी गृहमुच्छते म्हळ्यार एक सद्गृहिणीले सहकार नासतना खंयचे घर उन्नत मट्टाक पावचक साध्य ना. गृहिणीनं घर सांभाळवरचे एक साधारण काम न्हय, ते एक मल्टीटास्किंग आणि एक मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. आणि घरा कामा ಒಟ್ಟು त्यांनी जॉब करचे हे अनेक एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी जाता. हे दोन्ही बरे रितीन बॅलन्स जावका म्हळ्यार फॅमिली सपोर्ट मस्त मुख्य. कशी भांगराक पॉलिश केलतेन ते शाईन जाता, तशी गृहिणीले प्रतिभे अनावरण जावचक फॅमिली सपोर्ट पूरक जाता. आईचे गेस्ट श्रीमती ज्योती कामत हुबळीसान आज आमगेल स्टुडिओक आयिल्ली आसाची. तांणी एक सद्गृहिणी, ताजे ಒಟ್ಟು लाईफ अँड हेल्थ इन्शुरन्स एडवायझर. विश्व कोंकणीचे समस्त वीक्षकांक नमस्कारो आणि आईचे यशस्विनी कार्यक्रमाक ज्योती मामी तुमका हांव स्वागत करता. नमस्कार. हांगेल एक सांजशे परिचय सांगून दिता. हुबळीचे श्री जनार्दन भट आणि श्रीमती आशा भट दंपतीले पुत्री. हांगेल बापसूले ट्रान्सफरेबल जॉब आशिल्ले निमित्त मस्तकी गांवांतू हांगेल शिक्षण जाल्ले आणि बीकॉम अंतू ग्रॅज्युएशन केल्ले JG कॉलेज ऑफ कॉमर्स हुबळी. लग्नानंतर हांणी हुबळींतू सेटल जाल्ले. हांगेल घोव श्री प्रमोद कामत रिटायर्ड कॉर्पोरेशन बँक एम्प्लॉई. हांकां 2 चेले चेडूं. हांणी पोस्ट ऑफिस, स्टार हेल्थ इन्शुरन्स आणि लाईफ इन्शुरन्साचे फायनान्शियल एडवायझर जावन सर्व्हिस दिता आसाचे. लग्न जाल्लें वर्ष तुलेन हांणी स्टार्ट केल्ले हे करियरांतू चूक नाशी प्रत्येक वर्ष MDRT अचीवर जावन आसाचे आणि 1 इयर COTचे क्वॉलिफाय केलेले आसा. आणि प्रेझेंटली तांणी 2 लोकांक तांगेल अंडर एम्प्लॉयमेंट दिलेली आसा. मामी, तुमकां हे फिल्डांत येवचक स्फूर्ती कशी आयली आणि ॲट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम तुमगेले हे करियरांत तुमी पाऊल दवरलो? ॲक्च्युली कसं की म्हळ्यार म्हगेलें लग्न जाल्लें BCom 2 आसतना म्हगेलें लग्न जालें. तेन्ना लग्नानंतर हांव म्हगेलें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करून घेतलें. म्हाका ते 1-2 फुडें दवरून अशें मना आशिल्लें की म्हळ्यार हांव एक इंडिपेंडंट उरका, कसानी तरी एक जॉब करका आनी म्हगेले खंयचे निड्साक इवन हजबंड जाल्यार बी उरो ते हांवें म्हगेल्या हातूंतल्यान हांव कमोवपा म्हणलें एक म्हाका मस्त माथ्यांत आशिल्लें. ते कसं जालें की म्हळ्यार लग्न जाले नंतर तशीची ग्रॅज्युएशन बी जाले नंतर आफ्टर 1 इयर म्हाका म्हगेलो म्हालगड चल जालो. तेन्ना ते चल्ल्याक सोण घेवन फूल टायम जॉबा वचचे बी सुद्दां तितले थोडे त्रास आशिल्ले, इजी नाशिल्ले तितले. म्हगेल्या मायन आनी ॲक्च्युली स्कोप दिल्ले म्हळ्यार तूं कसानी करचें आसल्यार कर म्हूण घेवन. तरी म्हाका ते तितले फूल टायम वचच्या बी सुद्दां थोडे प्रॉब्लेम आशिल्ले. तेच मीन वायल तेन्ना कसं जालें की म्हळ्यार म्हगेले घोवाले एक सेकंड सिस्टर, एल्डर सिस्टर आनी तिगेले घोव भावाजीन म्हाका सांगलें की कशें की म्हळ्यार आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे एक महिला प्रधान बचत योजना स्कीम MPKVY ते तूं एजन्सी घे आणि तुगेले फ्री टाइम आशिल्ले तेन्ना तूं तांतूल्यान RDचे अकाउंट्स आनी ओपन करूंक घेवन ते पोस्ट ऑफिसांत भरचे ते सगळे कर. तूं मस्त लोक पोस्टल म्हळ्यार इन्व्हेस्टमेंट करताची, कित्याक तूं घेवन येते एजन्सी म्हणून म्हाका तांणी सांगलें. सो तेन्ना हांव ते पोस्टलाचे फस्ट स्टार्ट केलें 91-92 स्टार्ट केलें. सो तेन्ना घेतिल्ले 13-14 इयर्स जावन तूं हांव कंटिन्यू ते फस्ट थोडे म्हाका त्रास जाले तरी कडकडेरी म्हाका बरेची लोकांनी सगळे सपोर्ट करून घेवन 2003-04 पासून सक्सेसिवली हांव ते कंटिन्यूज बरे कलेक्शन करताची पोस्ट ऑफिसांत जालें. सो 2004 तूं म्हगेले एक बेस्ट फ्रेंड एक LIC एम्प्लॉई कल्पना प्रभू म्हणून आसा. तीन म्हाका कसं सांग की म्हळ्यार तूं कसं लायक इन्शुरन्स कित्याक तूं प्रोफेशन म्हणून घेना, LIC एजन्सी कित्याक प्रोफेशन म्हणून घेना. ते बी एक बरें एक व्हाईट कॉलर जॉब, नोबल प्रोफेशन आसा. तुका इतलो ऑलरेडी इतलो कस्टमर बेस आसा, तूं कित्याक कर न्हय म्हणून घेवन म्हाका तीन सांगलें. म्हाका तीन मस्त मोटिवेट केले नंतर हांव ते LIC एजन्सी तेन्ना 2004 घेतले. हां, आनी आतां लास्ट 3 इयर्स बॅक हांव स्टार हेल्थाची बी इन्शुरन्स एजन्सी घेतिल्ली आसा. ताका बी सुद्दाची बरे रेस्पॉन्स मेळटा. आणि
तुमकां हें मार्केटिंग फील्ड म्हण येता तुमकां सेल्स टार्गेट उरता प्रति म्हयन की अशें वर्सा एक टार्गेट उरता वय वय आनी हें एक तुमगेल कन्विन्सिंग नेचर उरका पडटा वय म्हणजे इजिली लोक कन्विन्स जायनाची वय सो आनी थोड कडेन हांव पळयलें इजिली डिमोटिवेट जावन येताची सो तुमी ते हॅबिट कशें डेव्हलप करून घेतले लोकांक कन्विन्स करचे तुमी पब्लीक रिलेशन मेंटेन कशें केलें कशें कन्विन्स करचें स्टार्ट केलें लोकांक ऍक्च्युली तेची प्रॉब्लेम कसा की म्हळ्यार इन्शुरन्सा भितर कसं नसलें मस्त ऍक्च्युली कन्विन्स करचे बेगीन आतां कसं जालें की आजकाल लोकांक मस्तीतलो ऑप्शन्स आसाचे सेविंग्सान तू इन्शुरन्साक वच का म्हणून तशें कांय ना तांकां आतां कसं जालें स्टॉक मार्केट आसा म्युच्युअल फंड्स आसा आनी मस्तीतलो म्हणून ऑप्शन्स आसाची तांतू भितर आमी पर्टिक्युलर आमगेल प्रोडक्ट कसं तरी आमी सांगका म्हळ्यार ते थोडेची डिफिकल्ट आसा बट नॉट पॉसिबल तशी बी ना ते ऍक्च्युली आमी कसं की म्हळ्यार तांगेल नीड बेसाचेर आमी कस्टमर्स जाल्ले नीड बेसाचेर तांकां ऍक्च्युली केन्ना पयशे जावका कसं जावका कित्याक म्हळ्यार आमगेल इन्शुरन्सा भितर कसं जाता म्हळ्यार तुका एक डिसिप्लीन सेविंग उरता एक आमी प्रिमियम कोट केलें म्हणून जाल्यार तुका तितलें मिनिमम तितलें वर्स भरले नंतर ते अमावंट मेळता वता आनी विथ आमी लायफ रिस्क कवरेज दिताची येवची अमावंट टॅक्स फ्री उरता अमावंट हे सगळे आमगेल कन्सेप्ट आसा आमगेल हातू भितर सो हे सगळे आमी थोडे कन्विन्स केले नंतर 100% लोक तशी घेवनूच येताची पॉलिसीज ओके म्हणजे तुम खंयचे पॉइंट ऑफ टायमार दिशिल्ल ना की अशी चॅलेंजिंग टास्क चॅलेंजिंग ऍक्च्युली आसा चॅलेंजिंग आसा कित्याक की म्हळ्यार हांव एजन्सीक येवका जाल्यार फस्ट ऍक्च्युली अप टू 2000 पासून LIC एक्क मोनोपोली आशिल्ले इन्शुरन्स म्हळ्यार सगळोकू LIC भितर करता आशिल्ली तरी हांव एंटर जावका जाल्यार कसं जालें की म्हळ्यार प्रायवेट इन्शुरन्स मस्तीत कंपनीज आयलीची 24 to 25 कंपनीज आयलीची सो आमी आतां खंयचे दिवचे गेल्यार एक पंथा कसं जाता की म्हळ्यार आमगेले कस्टमर्स आसले तांकां खंय तरी बँकांतू प्रायवेट इन्शुरन्साची कोणी तरी एक खोडोड पॉलिसीची घालून सोडली उरताची सो ते मस्तीतलो आमकां ते बी सुद्दाची चॅलेंज आसाची प्रायवेट इन्शुरन्स तांणी ते करता देखून तांगेले देखून तरी कसं नाही कॉम्पिटेटर्स आसात कॉम्पिटेटर्स चॅलेंजिंग थोडे चॅलेंजिंग आसा तरी कसं नाही आमी केन्नाची खंयचे पॉइंट ऑफ व्यू आमी ते डिमोटिवेट जायनासतनाची आमी प्रॉस्पेक्ट्सांनी चड कोरून घेता वचूंक आमी मेळता गेल्यार कस्टमर्सांक 100% आमी 10 लोकां अप्रोच जाल्यार 3-4 लोक तरी 100% कोरून करता आणि तुमगेल बायोडेटान हांव मेन्शन केलें MDRT म्हणजे तुमगेल चूक नाशी ते रेकॉर्ड ब्रेक करनाशी तुम्ही ते टार्गेट अचीव करून तुम्ही ते अचीव केल्ले आसा MDRT आणि COT बी तुमगेल 1 year अचीव जाल्ले आसा सो हे MDRT आणि COT बद्दल थोडे सांगाची ओके हांव 2004 तू एजन्सी घेतल्या नंतर ताजे नेक्स्ट इयरच्यानाची ऍक्च्युली MDRT म्हळ्यार $1 million राउंड टेबल कॉन्फरन्स म्हणटाची ते इन्शुरन्सा भितर हायेस्ट रेकग्निशन ते तांतू भितर कशी उरकी म्हळ्यार न्यू इयरा भितर ते कॅलेंडर इयरा भितर जानेवारीच्यान डिसेंबर पासून तुका न्यू बिझनेसाच्यानाची 10 lakhs प्लस तुका कमिशन येवका न्यू बिझनेस ओल्ड बिझनेस ने ते 10 lakhs कमिशन येवका तितले आयल्यार मात्र ते पिरियडा भितर आयल्यार मात्र ते क्वॉलिफायर म्हणून हे करतात आनी रेकग्नेशन करताचे सो म्हाका ते फर्स्ट टायम 2006 तू अचीव करता जाल्यार लास्ट डिसेंबर 31 पासून हांव ते ट्राय कोरून जालें ते MDRT फर्स्ट टाइम 2006 जालें म्हाका ते एक नमून इतलो त्रास घेवन केले की म्हळ्यार ते वर्स म्हाका दिसले यो आनी करचे म्हळ्यार म्हाका त्रास जातले आनी ना म्हणून तरी अशें म्हणटा की आमगेल्यान तू वन्स MDRT इज ऑलवेज MDRT म्हणून म्हळ्यार एक पण हांव ते MDRTचे क्वॉलिफाय जाले नंतर म्हाका आनी मागशी आनी हांव फिरून पळयलें ना ताजे नेक्स्ट इयरच्यान कंटिन्यू हांव तेची MDRTच म्हगेले एजन्सी कोटा म्हणून लेखूंक न्हू हांव ताजे एवरी इयर आतांच ऍक्च्युली डिसेंबरने आनीक मस्त फुडेंची हांव MDRT म्हगेले क्वॉलिफाय जाता आनी 1 year बॅक ऍक्च्युली MDRT कितले टफ आसा COT MDRT 3 times केल्यार COT जाता ते पर्टिक्युलर इयरा भितर ते इयर म्हगेले लास्ट 1 year बॅक ते म्हगेले हायेस्ट म्हगेले ते वर्स बिझनेस जाले सो तांतू भितर COT बी क्वॉलिफाय जाले सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स हांव सांगचे थँक्यू पावता आणि सो फार तुमगेले हे करियराचे जर्नी कशें आशिल्ले तुमगेले अनुभव शेअर करायचे जर्नी ऍक्च्युली कशी सांगता म्हळ्यार ऍक्च्युली फर्स्ट हांव पोस्टल एजन्सी घेतली तेन्ना हांव एकलेच म्हगेल्याक ऍक्च्युली
तेन्ना गाडी बी नाशिल्ले. फस्ट स्टार्टींग 91-92 घर का जाल्यार मस्त लोकांनी म्हाका ते सांगले मग तेन्नाची तुका काय करचा जाय आशिना, कितले लोक घेताची सोडताची म्हळे. तरी बी सुद्धा सोळ आसतना घरा बागलाक हांव चमकूंक गेनू सुद्दाची वचूंक गेनू मेगलेगे गार्डी ओपन कराची म्हणून सांगूंक गेनू कोरनू सगळे करता गेले. मस्त लोकांनी तेन्ना म्हाका थोडे लोकांना म्हाका हेल्प करून गेनू अकाउंट्सांनी दिलेलं आसा. ऍक्च्युली ताज्याना काय घर चल का म्हणून करची नाही असेल ते तरी हांव एक मेगेले एक ते Passionately, हाय, खुशी passion म्हणटा हाय, मग. खुशीन हांव ते करता तुम्ही गेले. सूर केलं. सूर केले. कडेरी 2004 तू इन्शुरन्साच घेतले नंतर म्हाका तेची कस्टमर बेस म्हाका इन्शुरन्साक म्हाका त्या तो हेल्प तुका help ताज्यान हेल्प जाले. आणि एव्हरी इयर कसं आसा ताजी कसानेची ट्रेनिंग ते हे सगळेची हांव ते घेवंक गेनू करून गेनू प्रोडक्ट नॉलेज आनी घेवंक गेनू म्हाका ते कसं जालें एक पॉयंटान तू मस्तीतलं काम चड जाले नंतर म्हाका एकल्याक मॅनेज करच्या बी प्रॉब्लेम जाले. सो हांव दोग लोक असिस्टंटाक एकलो फुल टायम असिस्टंट आसा. तो सकाळी आयल्यार तो सांजे पासून मेगले काम करता आणि ताका एक 25,000 to 30,000 सॅलरी बी आसा. आनी एकलो पार्ट टायम आसा मेगेलो असिस्टंट. सो तांणी दोगो लोक आमगेल घरा येवंक गेनू ते दिवसाचे कसं काम आसा घेवंक गेन वताची. मेन इन्शुरन्सान कसं आसा आमी सर्वीस बरें दिल्यार मात्र नेक्स्ट टायम आमकां कोणी बिझनेस दिताची. सो हांव ते मेन मेगेलो मोटो कसं आसा मेगेल्या कोण पॉलिसी केलेली उरता तांकां बिझनेस हे सर्वीस बरें दिवका बरें म्हणून. दिवं. म्हणून सो मेगेल असिस्टंटाक आनी ते दिवसाचे कसं काम आसा तांकां ते लावन दिवनू हांव फक्त कॉन्सन्ट्रेशन करचें कसं की म्हळ्यार न्यू बिझनेस क्लायंट्साक घरी जावचे ना मागीर कसं तरी बेगीन डिफिकल्ट असेल प्रपोजल कंप्लीट करता जाल्यार ऑफिसा वचचे ते सगळे हांव बेगीन कॉन्सन्ट्रेशन करता. आणि तुमगेल खंयचे सेल्स टार्गेट आनी उरता सो त्या टायमार नवे तुमगेले करियर आनी सो फार खंयचे एक मेमोरेबल मुवमेंट आशिल्लो आसले रे सांगचे. ऍक्च्युली कसं आसा फस्ट स्टार्टींग इन्शुरन्साचे एजन्सी घेतले नंतर म्हाका बी सुद्दाची कोणाक प्रिमियम विचारका जाल्यार पॉलिसी विचारका जाल्यार एकदम कितले विचारका म्हणून न्हू फुडें तितले कळनाशिल्ले. म्हाका एक मेमोरेबल एक अशी सांगता हांव एजन्सी घेतली एक फर्स्ट इयर की फर्स्ट इयराची आसता एक इन्कम टॅक्स ऑफिसर एक लेडी म्हाका मेळिल्ली आणि तीक हांव ते कसं केलें की म्हळ्यार म्हाका मात तेंत कशें की म्हळ्यार ते बेगी सेल क्लोज जावका म्हळ्यार हांव बेगी एक पॉलिसी तेगेले एक सान घेवका म्हणून नाशिल्ले. सो हांव कसं केलें की म्हळ्यार एक अशीची एक 5 लाख सम्य शुडाक एक प्रिमियम एक 20,000 की 25,000 तशी हांव मॅडम हे कराची बरें आसा म्हणून सांगता आशिल्ले. ती म्हाका हांव 5 लाखाचे सम्य शूड म्हणटा जाल्यार ती 5 लाख प्रिमियमाचे उलोवचे लागली तितले प्रिमियमाचे. तो ती उलोवका जाल्यार म्हाका हांगा टेन्शन जावचें लागलें म्हळ्यार ऍक्च्युली हांव एक्सपेक्ट केलें नाशिल्लें की तितले फुडें प्रिमियमाचे कोणी तरी म्हाका मेगेल्या करतलेचे म्हणून. तरी तिगेले कडेन सगळे मेडिकल कोर न्हू सगळे कोर न्हू तेन्ना तितले व्हड प्रिमियमाचे पॉलिसी मेगेले कंप्लीट जाले फस्ट. ते आतां हांव मस्त तितले पॉलिसीज व्हड प्रिमियम्साचे घेता आसा 20-25 लॅक्स एबो प्रिमियम इयरली प्रिमियमाचे आनी करताचे. तरी फस्ट ते एक केल्ली कसं नासलें ते एक मेगेले एक मेमोरेबल एक पॉलिसी म्हणून सांगच्या कळीची पावता. ओके. आणि तुमगेल करियरान तू हांव विचारच कसं की म्हळ्यार कसले एक वन थिंग दॅट यू लायक एक तुमकां आवडचे एक आवड नाशिल्ले कसं आसा. ऍक्च्युली म्हाका आवडचे कसं की म्हळ्यार हे LIC भितर आतां मस्तीत लोकांक हांव पळयता थोडेची लोअर मिडल क्लास लोक सगळेच मस्तीत कडेन इन्शुरन्स आनी एक फॅमिलीन उरना तांकां दुसरं कसनेची सेविंग्स म्युच्युअल फंड्स तसल करच्या बी तांगेले नॉलेज उरना. कसने तरी तो ब्रेड विनर तो ऍक्च्युली घराक एक महिन्याक एक 25,000 रुपये कमोवंक हाडता म्हळ्यार सपोज इन केस ऑफ सॅड डिमायज तागेले फॅमिली पुराची हें जाता वाटेर येता म्हळ्यार तांगेले तितले प्रॉब्लेम्स उरताची. हांव थोडे तशी आशिल्ले लोकांक बी सुद्दाची इन्शुरन्स अवेअरनेस करून घेनू तसल फॅमिलीक एक इन्शुरन्स हांव हें करून घेनू कसने जाऊच नाका तसल फॅमिलीक. तरी कितली मेगेले एक पण डेथ क्लेम्स बी सुद्दाची मेगेले हांव ताईल आसाची तरी ते फॅमिलीच कसने लायबिलिटीज आशिल्ले हें एक तांगेले एक क्लेमाच्यान हेल्प जावंक घेनू तांणी सगळेची म्हाका थोडे लोक थँक्स सांगताची. ऍक्च्युली ते एक पण म्हाका ते सॅटिस्फॅक्शन आसलें हे प्रोफेशनान तू म्हाका मस्त इमोशनल हॅपीनेस हय हय. आणि मस्त लोक आमगेले ऑफिसान बी सुद्दाची कितली लोक बरोवच्या कळनाशिल्ले लोक कितली लोक येताची कसन तरी हेल्प करून दियाची बरोवच्या लोन पेपर जावं ते हांव आशिल्ले टायमार कोणी आयल्यार बी सुद्दाची
तांकां हांव हेल्प कोरूंक न्हू तांगेले कसं एक सर्विसींग उरो म्हगेले एक पॉलिसी कर नासतना उरो म्हगेले कसन हेल्प करचो जाता हांव ते तांकां कोरून दिता म्हाका ते एक सॅटिस्फॅक्शन हें अंत भितरी आसा मस्त. आनी डिसलायक सांगता म्हळ्यार मेन कसं नासलें हें प्रोफेशना भितरी कसं की म्हळ्यार तुका मेंटल प्रेशर थोडें चड उरता. Actually, टार्गेट तू कितले बिझनेस कर नेक्स्ट वॉट म्हणून येता. हांव काल पसून म्हगेले कितले होड केल्लेलो उरो आमकां न्ही फाल्याक ब्रांचा भितर आमगेले डेव्हलपमेंट ऑफिसर ब्रांच मॅनेजर आज कसं हाडे तू आज कोणाले खंयचे बिझनेस येता म्हळ्यार कशी की म्हळ्यार नेवर एंडींग हांतू भितर. आनी कितली लोकां म्हाका एक पण दिसता की 10 to 5 जॉब करून घरा वता लोक बेगीन रिलॅक्स उरताची एटलिस्ट घरा गेल्या नंतर तांकां ते ऑफिसाचे कसं टेन्शन उरना म्हगेले 24/7 मात तेंतू हांव आनी फाल्यां कोणा अप्रोच जावका हांव कोणा विचारका अशी ते एक पंत म्हाका एक पंत डिमोटिवेट जाता. तरी ते आनी नेक्स्ट मुमेंट आनी परत हांव फ्रेश जावन ते सोड घेवन आनी काम आनी रिस्टार्ट करता स्ट्रॉंगर लायफ. हांव एक विचारच की म्हळ्यार त्या टायमार तुमी स्टार्ट केले त्या पिरियडा वेळार इजिली लोक कन्विन्स येता आशिल्ले लायफ इन्शुरन्स हेल्थ इन्शुरन्स करचे बद्दल. जाल्यार आतांच जनरेशन आतां आमगेले जनरेशनान तू चड रिटर्न्स जावका आतां तुमी सांगले बरी मस्त लोक म्युच्युअल फंड्सांत इन्वेस्ट करताचे स्टॉक मार्केटा घालताचे तांतोनी नमून आसा अशी चड रिटर्न्सा खातीर पळयताचे. सो तसले ते सेक्शन ऑफ कस्टमर्स तुमी कशे तांकां कशे अप्रोच जाताचे कशे तांकां कन्विन्स करताचे. ऍक्च्युली ते सांगिल करेक्ट गुड क्वेश्चन असते. हे कसं की आता सगळेची यंग जनरेशन मस्त लोक आम्ही हे आमगेले प्रोडक्ट सांगच्या गेल्यार तुमगेले ते ओल्ड टायप एंडोमेंट टायप तितले वर्स आमी राखचे ते सगळे नाका म्हणून म्हणटाची थोडे लोक. ऍक्च्युली कसं नसा आमगेले तितले वर्साचे कसं एक पिरियडाच खंयचे ट्रेडिशनल प्लॅन घेतल्यार बी एक डिसिप्लिन सेविंग टायप ते तुम्ही कट कर आसतना भोर घेऊन मॅच्युरिटी टॅक्स फ्री जाता ते सगळे बरे उरता. तरी बी सपोज तांणी बी कन्विन्स जालें ना बा आता तसले टायप आमगेले एक बी सुद्दाची म्युच्युअल फंड टायप आशिल्ले टॉप 50 निफ्टी कंपनीजान घालत तसले बी सुद्धा पॉलिसीज जाईल आसाचे आमगेले. सो आमी तुमकां ते नाका जाल्यार हे घेयाचे म्हूण सांगताची. टर्म प्लॅन्स आसाची टर्म इन्शुरन्स बी सुद्दाची आमी सांगताची. सो तांगेल कसं नीड आसा आमी तांकां कशी जावका तशी 100% कस्टमायझेशन प्रकार आमी तुमकां सजेस्ट करता पॉलिसीज. सो मल्टीटास्किंग करचे नॉट इजी हांव सांगील तुमकां. सो तुमी सांगले तुमी एक टाइम सेट करून घेतले तुमगेले प्रोफेशनल लायफा खातीर जाल्यार बी ते बॅलन्सिंग हेल्दी बॅलन्स मेंटेन करका पडटा तुमगेले प्रोफेशनल लायफ आनी पर्सनल लायफ काय तुमी कशें करता आसाचे. ऍक्च्युली हांतू भितर मेन क्रेडीट म्हगेल्या घोवाक वता कसल्याक की म्हळ्यार म्हाका इतले सगळेची करच्याक स्कोप दिवंक न्हू खंयच्यान तूं म्हगेले हांतू भितर इंटरफियर जायनासतना म्हाका फ्रीली म्हाका ते काम करच्या दिवंक न्हू केलेले खातीर हांव म्हगेल्या घोवाक ऍक्च्युली हांव मस्त थँक्स सांगच्याक हें करता. तांगेल निमित्त कसं जालें की म्हळ्यार म्हाका ते करेक्ट बॅलन्स करून घेवन वचाक मत जाता आसा. हांव बी सुद्दाची जाल तितले फॅमिलीक टायम दिवका म्हणून न्हू मॉर्निंग अवर्स एक 3-4 तास मात्र भायर वचचे कडेर आनी जेवणा टायमार घरा येवचे आनी आमी दोग लोक मेळून घेवन जेवून घेवन करून घेवन थोडे वेळ उरून कडेर आनी परत आनी भायर पडचे टायमार आनी हांव भायर वचचे आनी 7:30 हांव बी म्हाका एक लक्ष्मण रेख कशें घालून घेतलें हांव 7:30 म्हळ्यार घरा येवचें म्हणून घेवन तशी हांव ते करून घेवन तांकां बी टायम दिवंक घेवन हांव ते दोनीची बॅलन्स करून घेवन वता आसा. सपोज ऑड अवर्स कोणी तरी म्हाका क्लायंटान यो म्हळ्यार खंयचे तरी 8:30 9 o'clock तो फ्री आशिल्लो तेन्ना आपयले केले म्हळ्यार हांव हांकां बी आपोवंक घेवन वता तशें कसं तरी कॉल्स उरल्यार सपोज अशें करून. आनी तुमगेल्यान हांव आयकलां की कन्वेन्शन्स आनी टूर कन्वेन्शन्स कसं जाता म्हगेले मस्तितले हांतू भितर कन्वेन्शन्स म्हगेले क्वॉलिफाय जाताची. आतां कसं तरी कॉम्पिटिशन उरता हे मंथान तुगेले इतले 5 पॉलिसी जाल्यार तुगेले उडपीन ते कृष्णाले हाका तुगेले क्वॉलिफाय जालेले आसा आनी कसं की इतले मस्तितले उरताची. ऑलमोस्ट ऑल हांव मस्तितले सोडून सोडता कित्याक की म्हळ्यार हांव तशी कडेर वता गेले म्हळ्यार हांगा म्हगेले घोवाले म्हळ्यार फॅमिलीच बी सुद्दां पळोवका न्ही. सो हांव ते मस्त कसं तरी एमर्जन्सी आशिल्ले ना अशी अर्जंट आशिल्ली मात्र हे करून ऑलमोस्ट ऑल ते सगळे सोडून सोडता वच्चे. ओके. आनी खंयचे एक जावका म्हळ्यार आमी एक सॅक्रिफायस करका पडटा. सो ते मेंटॅलिटीन गेल्यार आमी इजिली हेल्दी बॅलन्स करचे. सो आयचे जनरेशनाक आमगेले युवा समूहाक तुमगेले एक संदेश दिवका म्हळ्यार तुमी कसो दितात. ऍक्च्युली वर्क इज वर्शिप हांव तरी स्ट्रॉंगली तेच बिलीव करता
कित्याक म्हळ्यार मस्त हांव मेगेल जॉब कशी आवड करत न्हय हांव यंगर जनरेशना बी सांगच्याक इच्छ पावत की म्हळ्यार तुम्ही खंयची तुमकां जॉब आवडटा खंयची कर का म्हूण आसा तुम्ही ते कसं करका की म्हळ्यार मनान खुशीन ते केलें म्हणून जाल्यार 100% तांतू भितर तुम्ही सक्सेस जावच्या पाव आसा आनी कसं की म्हळ्यार खंयचे काम सान होड म्हणून उरना तांतू भितर खंयचे जाल्यार बी सुद्दां तुम्ही डेडिकेटेड जावंक न्हू बरें कोण केलें म्हणून जाल्यार 100% सक्सेस तुमकां मेळच्या साध्य आसा हेच मेगेले एक दोन्ही यंगर जनरेशनाक सांगचे दोन तुमगेली एक व्हॅल्युएबल मेसेज हाजे निमित्तान मस्त तितले यूथ जनरेशनाक जावं आणि हे व्हिडिओ पडेल सुमार वीक्षकांतू बायलांक हय मोटिवेट जाल्लो उरतले तुमगेल जर्नी बद्दल ऐकून तुमगेले एक टाइम काडनो आज आमगे स्टुडिओ येवंक येनो हे कार्यक्रमांतून भाग घेतले हांव तुमकां धन्यवाद सांगता ज्योती मामी. धन्यवाद. हांव बी एक्चुअली आनी एक सांगचे आशिल्लें मेगेल हे प्रोफेशनान तूं फुडें दवरून म्हाका कोण हेल्प केलेलो आसा आनी मेगेले फर्स्ट इन्शुरन्सा भितर आयिल्ले तेन्ना एक फर्स्ट एक 16 to 17 years एक डेव्हलपमेंट ऑफिसर भंडारी सर म्हूण आशिल्लो तो कोविड टायमार गेलो ताका एक हांव मस्त ग्रेटिट्यूड मेगेले आसा आनी ताज नंतर नेक्स्ट आतां 3-4 yearsच्यान MK पाटील सर म्हूण घेवन आसा तो बी म्हाका मस्त गायडन्स आनी बरें दिता सर ताका एक हांव थँक्स सांगच्याक पावता आनी मेगेल कलिग्स स्टाफ मेंबर्स मेगेले आई मेगेल कुळारचे मेगेल घरचे फॅमिली सगळोकू मेगेल चेडू सगळोकू जो म्हाका सगळे मॉरल सपोर्ट दिताचे तांकां सगळ्यांक थँक्स सांगच्याक हांव हे करता इच्छ पावता आनी हांगा एक बसूंक येवन 2 उतर उलोवचा दिलेल्याक विश्व कोंकणी केंद्राक बी सुद्दाची हांव हृतपूर्वक धन्यवाद सांगच्याक इच्छ पावता. आनीक एक असं की म्हणल्यार बँकिंग सेक्टर जावं खंयचे एक फिल्डान तूं एक रिटायरमेंट पिरियड म्हूण येता तुमगेल रिटायरमेंट पिरियड ना सो आनी तुमगेल हे पॅशन पळोवंक येनो खुशीन तुमी ती करत आसची सो हे कंटिन्यू जावं म्हूण सांगत बरे रितीन हे कार्यक्रम केल्याक धन्यवाद. समस्त वीक्षकांक धन्यवाद.